हॉरेंडस दुखीची खबर काल जेन्ना म्हाका खबर येयली की तो भायर पडलो म्हणून आय वॉज शॉक्ड कित्याक 3 दिसां आदीं हांव तेकडे उलयल्लो आनी तो हांवें म्हळ्यार कशें चलता रे चलता बरें म्हणून सो ताका एक पोजिशन मेळिल्लें खूब तेंपान लोकांनी ताका निवडून दिलो फेथ आहा म्हणून लोकांचो तेजो सो तेणें तो फुलफील केलो कित्याक हांव जायत जाणां विचारतालो तेजे फाटलीं 4 वर्सां कशी चल्ली रे बाबा तेन्ना सगळेच म्हणाले रोखडोच पावता रोखडोच येता सो दीस कायंड ऑफ सर्वीस जेन्ना एक कावन्सिलर दिता तेन्ना आमदाराची लोक गरज पडना सो ह्या नदरेन ह्या भुरग्यान काम बरें केलें हांव शाबासकी दिता ताका पूण कितें आयज आमचे मदें ना तो आमी आतां इतलो लोक हिंगा फस्ट टायम हांवें पळयला इतलो लोक बाबा एक मन्नान आजी जाता तेका दाखयता की तेका कसलो मोग घालून पळयता सो म्हाजो एक रिक्वेस्ट ह्या कावन्सिलरा कडेन की तुमी जात जाल्यार एक बाबा 2 दीस म्युनिसिपालिटी बंद दवरा हेज मार्क ऑफ रिस्पेक्ट म्हणून म्हाजें हे दीस इज माय सजेशन टू ऑल द कावन्सिलर्स दॅट डिपेंड्स ऑन देम सो आनी हें सांगून म्हाजी दूख तेंच्या फॅमिली कडेन तेंच्या सगळ्या घरच्या कडेन आनी चिंता की हो वॅक्यूम जो क्रिएट जाला आयज तेज्या घरान तो वॅक्यूम लोकांच्या मोगान बसतलो म्हणून अकस्मात गेलो खूब वायट म्हणल्यार खूबच वायट दिसलें आनीक लक्ष्मण मुद्दम हांव सांगपा यत्न करतां की लक्ष्मण हो एक उठरा मनीस जेन्ना तांणी कौन्सील घडयलो आनी आमचे जेन्ना गेले त्या देवळांनी शपथ घेवन तो आयलो आनी त्या वेळा सावन आज म्हणल्यार तेणें आपणा हेजे बरोबर नगरसेवकां बरोबर फेथफूल रावलो ताका लोकांनी खूब अमीस दाखयली की फुटपाक पयस दिवपाक तरी पूण तो उतराचो शेट मनीस आज आमचे मदीं ना म्हणून खूब वायट दिसता खरेंच एक दुखेत घटने काल जेन्ना म्हाका कळ्ळें खरेंच मना विश्वास बसना जालो एक असलो मनीस सद्या आमी 5 वर्स ताका वळखताली पूण एक रिलेशनच चल्लें की फ्रेंडली अशें जाल्लें आनी अशें म्हाका वचप म्हळ्यार खूब मना दुखता आनी 4 दीस ते थोडेशे चेअरपर्सन आसतना इतली काम केलां लोकां मदीं रावन केन्नाच कोणाक नांवान अशें म्हाका दिसना उलयता बाय काका काकी अशें करून केन्नाच सगळ्याक जाप दितालो इतलो बरो मनीस वचप म्हळ्यार खरेंच दूख जाता उरपाक जाय आसलो खुबशें काम तेणी केलें आसा म्हाका दिसता वाडा तेणी तो येयले नंतर खुबशें काम केलें आनी तो एक लिडर म्हाका दिसता बाकी समाजाचो गेलोच दिसता म्हाका ह्या हितून खुबशे मनाक आजुनूय हें जायना की तो आमच्या हितून ना म्हणून खुबशें दूख जाल्या शॉक सगळ्यांक बसलेले आसा गोंयाक आनी आख्खे काणकोणाक एक उत्साही धडपडी व्यक्तिमत्व आनी सगळे कामाक मुखार म्हणजे हांवें असो कावन्सिलर पळयलो म्हणजे अशें एकदां म्हाका कोणालें वयर नासतलें आनी सगळ्यां फुडें हांसत खेळत आतां तो आमचे म्हणजे खंयच्या पक्षा असो पूण हांव ताका खूब रिस्पेक्ट करतालो आनी मानतालो तेजी ते उलोवपाची शैली एक आसली पळय ती मोटिवेटीव स्पीच खरें लोकांक मोटिवेट करतालें आनी तो प्रत्येक कार्या मुखार आसलो एक सामान्य घरांतल्यान मुखार आयिल्लो तो लिडर पागी समाजांतल्यान या म्हणजे बहुजन समाजांतल्यान आनी स्वताच्या हिमतीचेर धडपड करीत एक समाजकार्यांतल्यान राजकारणांत आयिल्लो पूण तो पयलसानच उत्साही येवन तो म्हणजे कला जावं खेळा संस्कृतीक सगळें तो मुखार आसतालो हे आज आमकां काणकोणांत आनी पावळ्यांक न्ही सारकें काणकोणाक खूब लॉस जाल्लें आसा कित्याक तो तेगे समाजा पसून खुबशे मुखार काडपा खातीर वावरतालो आतां आमचे फुड्यान पसून तेगे चड संबंद नासलो अशें तेगे खेळाक कलाक सगळें पण तेगे प्रोत्साहन दिवपाची खुबशी वेगळीच स्टायल आसली पण आमी फाटल्यान दिपोत्सव केला आमी खूब सपोर्ट केला आतां दुसरे वाटेन आसल्या पसून आमकां फूल सपोर्ट दिल्लो पूण असले व्यक्तिमत्व जेन्ना भायर आमचे कडच्यान वयता तेन्ना आमकां खूब लॉस जाता तेन्ना हे लॉस आसा ते बंद काडपाक खूब कठीण आसतलें आनी ते हांव मागता त्या कडेन तेंचे फॅमिलीक जे लॉस जाल्ले आसा तांकां मातशें हेतूंतल्यान सावरपा खातीर देवान बरी शक्ती दिवची ताकद दिवची अत्यंत शोकाकूल परिस्थिती ह्या जाग्यार आसा आनी अक्षरशः तुमी रडत आसले तुमची भावना तुमी व्यक्त करा आज आमच्या म्हणजे काणकोणच्या आणि आमच्या संपूर्ण कारकिर्दीच्या जीवनाचो एक दुःखद घटना की कालपर्यंत आमचे कडेन जे आसा सगळ्या सामाजिक क्षेत्रांत राजकीय क्षेत्रामध्ये एक हिरीन वावरपी
आमचो काणकोणचो नगराध्यक्ष जे प्रथम नागरिकच आज आमचे कडेन ना, सडनली ना, जे कालपर्यंत आमचे अशें केलं. आणि त्यामुळे स्वाभाविकपणे जे आसा की दुःख म्हाका धरून ते आमच्या संपूर्ण कार्यकर्त्यांक काणकोणकार जावप हे अपेक्षित आसा. कारण ज्या तऱ्हेन सामाजिक क्षेत्रामध्ये आपल्या सामाजिक कार्याची एक वेगळ्या प्रकारची ओळख करून दिली. एक सामान्य कार्यकर्तो असून सुद्दां जसो नगराध्यक्ष पदापर्यंत गेलो आणि जनतेच्यो सर्वसामान्य मनशाच्यो ज्यो समस्या हेच तांणी ध्येय दिल्लें आसा. आणि त्यामुळे केवळ ह्या भागापुरतोच न्ही, संपूर्ण लोकांचो एक चाहतो अशा प्रकारचो मनीस आमचे ना. आमगे तेंच दुःख की हे जाता की आज जेन्ना आमी ताजे काल जो सडनली कॉलेप्स जालो आनी ताका एटॅक आयलो, ही सगळी घटना आमी राती जेन्ना कळ्ळी ती संपूर्ण काणकोणचे वासी जे आसा आमचे कोण कार्यकर्ते आसा, असंख्य कार्यकर्ते हॉस्पिटलांत गेले. आनी आज जेन्ना पोस्टमॉर्टम केलें लक्षांक आयलें की कितलेशेच कॉम्प्लिकेशन ताज्या शरिरांत आसा असलें लक्षांक आयलें. आणि तर आमी हें करता आसतना आमकां म्हणजे आमी ताका मदत करपाक शकले ना, की आमी ताणी आमकां सांगलें ना किंवा अशा तरेचे म्हणजे अटॅक येवपाचे किंवा 4 ब्लॉक आसात, बाकी सगळे गजाली सुद्दां लक्षांत गेले. त्यामुळे आमकां आमचे बरोबर आसून सुद्दां ताणी आपलें दुःख आमचे कडेन शेअर करूंक ना. आणि त्यामुळे आज एक आमचो कार्यकर्तो आसा तो आमचे कडेन ना जाता. त्यामुळे ही अत्यंत म्हणजे एक मोठी पोकळी आसा. कारण ताजे व्यक्तिमत्व एक प्रकारचे आमकां सगळे काणकोणाक लागू आसा. आणि त्यामुळे आज अत्यंत दुःखदर्द अशा परिस्थितीन दिवसांनी संपूर्ण काणकोणकार आयिल्ले आसा. हांव म्हजे वतीन आनी म्हजे फॅमिली वतीन असंख्य आमच्या कार्यकर्त्या वतीन आसा ताका श्रद्धांजली दिता. आनी तांचे म्हणजे देहावसन जें आसा न्ही तांकां म्हणजे ताका पुण्य श्लोकांत तांकां स्थान मेळचें अशें हांव अपेक्षा करतां.